जेन्ना आमी व्हड जनरेटर घालतात तेन्ना तातूंतल्यान ब्लॅक करंट वचपाक जायना। त्या खातीर कांय गजाली करच्यो पडटात। कांय जाण ह्या विशीं खबरदारी घेतात तर कांय जाण हाचे कडेन आडनदर करता आनी ताचो आघात लायन स्टाफाचेर जाता। ताका लागून जे इन्वर्टर जनरेटर आसात तांणी नेमांचें पालन करून योग्य रितीन ते वापरचे। व्हड इन्वर्टरांची कॅपॅसिटी कितें आसा ती खात्याक कळोवची म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला। आडेस्को खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू। त्या विशीं सहनशीलता दवरून आमी काम करता। JERC हे सगळें डिफायन केल्लें आसा, एक्टांत हे सगळें डिफायन केल्लें आसा। जेन्ना मोठे जनरेटर आमी घेतात ते जनरेटरांतल्यान बॅक करंट जो आसता तो वचपाक जाय, त्या खातीर कांय गोश्टी करच्यो पडटा। खुबशे लोक हे काम करताय पूण खुबशे लोक निग्लिजन्सान हे काम करपाचें फुडें पडटा आनी त्या खातीर ताजो आधार आमचो ते लायन स्टाफ खातीर जावंक शकता आनी जाला। आनी हें जेन्ना आमकां सापडलें तेन्ना आमकां खंय ना खंय ते एक्सिडेंट जाता ते बंद करपा खातीर मुखार करपा जाय। त्या खातीर आमी डिसायड केलें की जे इन्वर्टर आसा, जे जनरेटर आसा त्यांनी योग्य रितीन जे नॉर्म्स फिक्स केल्या त्या प्रमाणे काम करचें आनी तो वापरचें। आनी जे इन्वर्टर समज मोठे इन्वर्टर आसा त्यांची कॅपेसिटी कितली सगळी डिपार्टमेंटाक कळोवची अशें हें केलां आनी ताका टायमूय दिल्या आनी ह्या टायमा भितर हें जावचें अशें आमकां दिसता। कारण आमकां आमचो मेन हेतू कितें की इलिगॅलिटी कांय जावची न्हय आनी हो जो बॅक करंट वता तो बंद करचो, हो एकूच हेतू आसा।